भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी तुमचे ग्रुप स्टेजी वयले लास्ट 2 गेम आशिल्ल्यो त्यो खूब इंटरेस्टिंग आशिल्ल्यो. ग्रुप स्टेजी वयले लास्ट 2 गेम आशिल्ल्यो त्यो ग्रुप बीच आशिल्ल्यो आनी तितून फर्स्ट गेम आशिल्ली ती केरला ब्लास्टर वर्सीस FC गोवा आशिल्ले. हे गेमीन FC गोवान केरला ब्लास्टराक हरोवन सेमी फायनलीक प्रवेश केल्लो आसा. FC गोवान ही गेम 5-3 अशे मार्जिनान जिखलेली आसा आनी सेमी फायनलीक प्रवेश केल्लो आसा. आनी जी सेकंड गेम आशिल्ली ती डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब वर्सीस पेन्जीम फुटबॉलर्स हेंचे मदीं आशिल्ली. डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ही गेम जिखलेली आसा पूण तांकां सेमी फायनलीक प्रवेश गावल्लो ना कारण जे टेबल आशिल्ले तितून डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब तिसऱ्या स्थानाचेर उरलेले आसा आनी केरला ब्लास्टर सेकंड पोजिशनाचेर पावल्ले आसा. केरला ब्लास्टर्स आनी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबाचे पॉयंट्स सेम आशिल्ले पूण गोल डिफरन्साचे केरला ब्लास्टर सेमी फायनलीक पावल्ले आसा. तश्योच ग्रुप एच्यो ज्यो टिमी सेमी फायनलीक पावल्ले आसा त्यो म्हणल्यार सेजा FA आनी कोर्तालीम विलेजर्स हे सेमी फायनलीक पावल्ले आसा. दोनी सेमी फायनली 16 तारखेक जातल्यो आनी जी फर्स्ट सेमी फायनल जातली ती 4:30 जातली. ती सेजा FA वर्सीस केरला ब्लास्टर्स हेंचे मदीं जातली 4:30 धुळे स्टेडियमाचेर. तशीच सेकंड गेम आसा ती FC गोवा वर्सीस कोर्तालीम विलेजर्स हेंचे मदीं जातली. दोनी गेमी ह्यो म्हापश्यां धुळे स्टेडियमाच्यो जातल्यो. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.